महिमा तुझी सदा संतोषान गायता, उत्तर तुझे ऐकून काशेता, जिणेन ते पाळच्या कृपा मागता, जिविताच्या हुंड्याक त्रिता, सासरीक जिवीत दी म्हूण परता, संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजात, बलिदान भेटूंक बापा मंदिरांत जमल्या, भक्ती मानान खांद्या काळजान कुटुंबास फिरिता, महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पवित्र सभा दुबळ्यांचे हें उतर आमी तवळ तवळ आयकलां आनी हाचे विशयांत आमी नियाळ केला. देवान हो संवसार रचल्या उपरांत ह्या संवसारांतली सकट ग्रेस्तकाय मनशाक दिल्ली आसा, तरी थोडे सडी जोडतात आनी थोडे कितेंच नासतना कश्टातात. दुबळी तुमचे मदें सदांच आसतली म्हणली समियाची उतरां ह्या वेळार उडासान हाडटा आसतना कश्टांतल्यान ती गरजेवंतांतय आमी पावच्याक, तांच्या गरजांक पावचे मारिफात तांचे तें दुबळ्यांचे ते देणे वळखून घेवन तांचे तें देवाचें प्रतिरूप आमी पळोवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. ग्रेस मनीस आनी लाजर ह्या ओपारीद्वारे जेजू आमी हेरांतय दयाळ जावंक आमकां आपयता. तर हे मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया. प्रत्येक जावन हेरांच्या कश्टांक पावोवंक आमी इन्कार केल्ल्या पसत देवा लागचें बक्षाने मागया. पातकांची दूख धरून देवा लागचें बक्षाने मागून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत म्हगे सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्ष्यांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सोरेस्परतान पयस करता, तो मनीस शिरा पडलोलो जावं. तसलो मनीस आरंडांतल्या जलकोटां सारको बरें आयल्यारी
ताचो परिणाम तो बगिना, कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सरस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके दडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपाटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर. हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी करणेक फावो ती माजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. जो कोण खोट्यांची भूत घेवन सलान आसता, नश्ट्यांचे वाटेर रावन आसता, अधर्म्या संगी बसान आसता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र्या उल्हास दीस रात ते नियाळता, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. हो वाळत्या वाळ्याच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावाना, हाणें हातीं घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मोणये. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. समेस्तां उबें रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका
क्रिस्ता महिमे भरीत राया. देवाचे उतर ऐकून बोऱ्यानी उदार काळजा सांभाळता आणि आपले तिरसणे फोल दिता ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतलो आनी सदांनी ते फेस्तां करून गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस मनशाच्या घरा बागल्यार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस मनशाच्या मेजर तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरोवंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पातळी वळवळ्यामध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताजे कुशीनच बसून आसल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोबमान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आगट्यांत हांव वळवळतां. लाजरान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळेलें. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदीं व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा थावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदती जाल्यार तांच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी थावन आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येन अशें तूं तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हणलें, तांकां मोयजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोण एकलो तांचे सरशी वसा जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हणलें, मोयजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नांत. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचो राष्ट्र ग्रेसगी वा दुबळो हें सवाल हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी इल्लेशी सत्राय घेवन आमचो राष्ट्र प्रगतीच्या वाट्यार आसचो राष्ट्र म्हणून तुमी म्हणशात. दुबळो राष्ट्र म्हळ्यार कश्ट, ग्रेस्त राष्ट्र म्हळ्यार कश्ट. देखून प्रगतीच्या वाट्यार आसचो, डेव्हलपिंग नेशन, आनी की प्रगती जावनूच आसा म्हणून सांगलें तर इल्लेशें सेफ. पूण ह्या दुबळ्या राष्ट्रांत कितलोसो लोक दुबळो आसा. ह्या राष्ट्रांत आजुनूय कश्टार आसचो लोक करोडांनी आसा.
135 करोड लोक हांगासर आसा आनी तांचे पैकी 60% लोक दुबळो. म्हणटच आमचो राष्ट्र ग्रेस्त राष्ट्र म्हणून सांगूंक अवकाश आसनात. तरी कालच्या दिसा तुमी दिसाळ्या पत्रार वाचलें तर संवसारांतल्या ग्रेस्त मनशां पैकी 8वें स्थान जोडिल्लो व्यक्ती आमच्या राष्ट्रांत आसा. आनी तो कोण म्हणलें तुमी जाणात. संवसारांतल्या ग्रेस्त मनशां पैकी 8वें स्थान जोडिल्लो व्यक्ती आमचे मदें आसा, आमच्या राष्ट्रांत आसा. आनी ह्या व्यक्तीची ग्रेस्तकाय लॉकडावना उपरांत हर एका दिसा 60 मिलियन तितली सोडूनच आसली. म्हणटच ह्या मनशान कितलो दुडो एकठांयला आनी ताजे लागीं आजची ग्रेस्तकाय कितली म्हणल्यार आमी समजूं येत. आनी एक खबर काल तशेंच परच्या दिसाळ्यार आमी वाचली. आमच्याच गांवचो एकलो नांवार्थ एक मनीस गल्फान ताणें वावर केलो, जायती ग्रेस्तकाय ताणें जोडली, आज सगळें ताणें होगडायलां. आनी तो दुखांगळून परच्या दिसा उडपयत म्हणालो, हांवें पातयेल्ल्या मनशांनी म्हाका मोस केलो, म्हाका हात दिलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी हांगासर आसां ग्रेस्तकाया विशयांत न्ही हाडूंक न्ही. ग्रेस्तकाय आमी कशी वापरूंक जाय आनी आमची ग्रेस्तकाय देवान आमकां कित्या पासून दिला म्हणलें समजोवंक आमी आज हांगासर आयल्या. आनी त्याच विशयाचेर आमी आज आमचो नियाळ चलोवन व्हरता. आनी ह्या खातीर आमी ग्रेस्त मनीस आनी लाजर ह्या ओपारीची समजोणी जोडूंक शकता. देवूच आमची खरी ग्रेस्तकाय म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक देवातावन आमी आयल्या, देवा सरशीन आमी फाटीं वेतेल्या आनी जें कितें आमचे लागीं आतां आसा तें सगळें देवान दिल्लें. देखून खंयचेंय जावंक पुरो आमचे लागीं आसचे दंड आमची ग्रेस्तकाय आमचो जीव लेगून आमचो न्हय. देखून आमी सक्कड देवा मुखार दुबळे. तशें म्हणून देवान आमकां दुबळीं जावन रसूंक ना. कित्याक सक्कड बरेंपण संवसारार आसचें तें देवान मनशाकच दिलां. देखून मनीस संतोशान जी म्हणली देवाची खुशी आनी ग्रेस्तकाय हे दिशेन एक हातेर म्हणयेत. ह्या ग्रेस्त मनीस आनी लाजराच्या ओपारींत आमी कसली शिकोवण जोडटा म्हणून समजोवचे पयलें जेजून कित्याक ही ओपार सांगली हें आमी समजूंक जाय. थोडीं कारणां आसात जेजून ही ओपार सांगूंक. पयल्यान पयलें दंड नितीवंत मनशांक देवान दिवचें एक बेसांव म्हणलें चिंतप जेजूच्या काळार आसलें. खंयचो मनीस नितीवंत आसा ताका ग्रेस्तकाय देवूच दिता. देखून ताणें संतोश भरीत जावन ती ग्रेस्तकाय वापरयेत. तर दुबळ्यांची गत कितें? दुबळे मनीस तांच्या पातकां खातीर शिक्षा जोडलेले. देवान तांकां ग्रेस्तकाय दिवंक ना कित्याक तांणी सूख केल्या, पातक केलां. देखून तसल्यांक आमी खूब मोग करची गरज ना कित्याक ते नितीवंत मनीस न्ही. असलें एक चिंतप जेजूच्या काळार आसलें आनी असलें सूख चिंतप तितवूंचे खातीर जेजू ही ओपार सांगता. दुसरें ग्रेस्तकाय देवान दिल्लें बेसांव देखून आमी संतोशान खावन पियोन गम्मत मारून जियेचे असलें एक चिंतपी त्या काळार आसलें. आनी हाचो अर्थ कितें? देवान कितें ग्रेस्तकाय म्हाका दिल्ली आसा ती हांवें बऱ्यान वापरची, संतोशान जियोवचें, फालांचो दीस ना म्हणले बरें जियोवचें. आनी अशें केल्ले वरवीं मात्र ती ग्रेस्तकाय दिल्ल्या देवाक हांवें मान केल्ले बरी जाता. ग्रेस्तकाय देवान दिल्ली न्ही. देखून देवाक मान करूंक एक वाट म्हळ्यार ग्रेस्तकाय आमी बऱ्या करून वापरची आनी ताचे तावन संतोश जोडचो. असलें एक सूख चिंतपी जो देवा मदें आसलें आनी विशेश करून फारिजेव आनी साधू सेवा मदें आसलें ती सूख तितवूंक जेजू ही ओपार सांगता. तिसरें साधू सेवा पंगडाचें पुनर्जिवनपण ना म्हूण पातयेतालें. आनी हाचो अर्थ कितें? मेल्ल्या उपरांत कांय ना, सक्कड स्तब्ध, सक्कड अखेर जालें. देखून कितेंय करूंक आसा जाल्यार आजच हांगाच ह्या संवसारांत जियेतानाच तुवें करूंक जाय. ग्रेस्तकायाचो अनुभव तुका जाय जे हांगासरच जोड. संतोशान खावन पिवन गम्मत मारूंक जाय हांगासरच जिये. मेल्ल्या उपरांत कांय ना, सगळें व्यर्थ. तुवें पुंजायलें, तुवें कितें जोडलेलें आसा तें सगळें व्यर्थ. देखून हांगासरच तूं संतोशान जिये. असलें चिंतपी साधू सेवा मदें घोळटालें. देखून तें चिंतपी बदलूंक जेजू ही ओपार सांगता. ही ओपार एक नाटकीय रुपार आसा. फिल्मांत कशें क्लायमॅक्स म्हण आसता तेच परी ह्या ओपारींत एक विंगड्स क्लायमॅक्स आसा. हे एक गुंवडी आसा, चिंतनांतली गुंवडी आसा. देखूनच हे एक थ्रिलर आनी सस्पेन्स आसली ओपार म्हूण आमी सांगीत.
पूण ही न्ही जाय की वपारगी म्हण आमी लेखूंक की इल्लें कश्ट कित्याक जेजून कितलेशे वपारी पवित्र पुस्तकांत सांगले दाखल जाल्ले आसात त्या वपारींत खंयच्याय व्यक्तीक नांव दिल्लें ना खंयचीय वपार तुमी काण घेया वेंचीक पुताची वपार काण घेया वेंचीक पुताक नांव दिवंक ना ताच्या बापायक नांव दिवंक ना खंयचीय वपार तुमी काण घेया व्यक्तीक नांव दिल्लें ना पूण जेजू हांगासर त्या व्यक्तीक त्या दुबळ्या व्यक्तीक लाजार म्हणलें नांव दिता म्हणटच ही वपारी प्रास चड गुंडायची शिकवण आटापता म्हणलें आमी समजाचे ही वपार न्ही फकत त्या काळाक बगर हर काळाक लागू जावची आनी हर एक मनशान ही शिकवण पाळिजे जाल्ले म्हणले जेजूची खुशी देखून ही वपार एक वेगळ्याच रितीची ह्या वपारींत कितें आसा हांगासर दोग व्यक्ती आसात दोन डेस्टिनी ह्या दोन शेवट आसात आनी दोन विनवण्यो आसात दोन मागणी आसात तर हे दोन व्यक्ती कोण आमी जाणाव हे दोग व्यक्ती पयलो आसा ग्रेस्त मनीस आनी दुसरो आसा दुबळो भिकारी वा लाजर ह्या ग्रेस्त मनशा विशयान कसलो उल्लेख थंयसर आसा कसलो विवर थंय दिला तो मनीस नाजूक मुस्तायकी सणी वस्त्रांची मुस्तायकी तो न्हेसतालो पितांबर मुस्तायकी तो न्हेसतालो ताजो अर्थ कितें त्या मनशाची ग्रेस्तकाय तितल्या मापान आसली आनी तो कितें करतालो तो सदां न्हीत फेस्तांक गम्मत मारतलो एक दीस न्ही हप्त्याक एक फावटी न्ही सदां न्हीत फेस्तांक तो गम्मत मारतलो आनी हें पयलें दृश्य त्या वपारींत आसचें तो मनीस ग्रेस्त ताजे मुस्तायकीस तो ग्रेस्त म्हणलें दाखयता आनी ताजें खाण जेवण आनी सदां न्हीत ताणें फेस्तां मारचें ताज्या ग्रेस्तकायेचो एक वांटो म्हूण आमकां समजाशें करता हें पयलें दृश्य आनी हो ग्रेस्त मनीस कसो आसा संतोशान आसा ताजे लागीं कसलेंच कश्ट नात इज ए हॅप्पी मॅन तो संतोश भरीत व्यक्ती पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक नांव दिलां गे त्या मनशाक नांव दिवंक ना त्या मनशाक नांवच ना तो नांव नातलो म्हळ्यार तो मनीस आसोनी नातले बरी तो ग्रेस्त ताजे लागीं सक्कड आसा पूण तो आसोनी नातले बरी ही हॅज नो एक्झिस्टन्स ताका अस्तित्वच ना आनी एका कुशीन आमी पळयता थंयसर आसा तो दुबळो भिकारी पूण त्या मनशाक एक नांव दिलां लाजर लाजर म्हणलो शब्द एलेयाजर म्हणल्या शब्दांत आयला आनी एलेयाजर म्हणल्या शब्दाचो अर्थ आसा देवच म्हजी कुमक म्हाका कोणी ना तो देखून देवच म्हजी कुमक आनी तें नांव ह्या भिकाऱ्याक चड सोबता आनी हो भिकारी खंय आसा त्या दुसऱ्या दृश्यान आमी पळयता तो भिकारी ग्रेस्त मनशाच्या घरा लागसार आसच्या त्या दारवटाच्या भायर तो आसा भितर न्ही भितर ताका सुवात ना तो खंयच्या सुवातेर आसा ग्रेस्त मनशान कचरो उडोवचे सुवातेर तो आसा कशें आमी हें समजता ग्रेस्त मनशाच्या मेजा वयले उंड्याचे कुडके उडयलेले कितें आसात ते पण विसून आपूण जी येता म्हूण तो थंयसर आयिल्लो ताजो अर्थ उंडो म्हणजे वेस्ट जाल्ले ते उंड्याचे कुडके कितें आहात ते उडोवचे सुवातेर विसूंक तो आयिल्लो आनी ते उंडे खंय उडयतात कचऱ्यांत उडयतात कसले उंडे ते उंडे म्हळ्यार खंयचे उंडे न्ही ग्रेस्त मनीस जेजूच्या काळार तांचे हात नितळ करूंक उंडो वापरताले आज कशें आमी टिश्यू वापरता तेच परी ते उंडो वापरून हात नितळ करताले आनी जे कितें हात नितळ केल्ल्या उपरांत उंडे आसात ते व्हरून भायर उडयताले आनी ते कोणाक सुण्यांक म्हणटच हो मनीस तसले उंडे कुडके मेळटा म्हणले आशेन थंयसर आयला आनी ताच्या आंगांनी गाय आसात रुवां जाल्यांत आनी सुणी येवन ते लेवतात हाजो अर्थ कितें सुणी जेजूच्या काळार अशुद्ध म्हूण लेखताले कित्याक खंयसर कितें मेळें आसा थंयसर वचून ते लेवता आनी तेच परी तिंच सुणी आतां ह्या मनशाची गाय ह्या ताजी रुवां लेवतात हाजो अर्थ त्या मनशाक गौरवच ना अशुद्ध सुणी सयत ताका गौरव दिनात म्हणटच त्या मनशाक एक्झिस्टन्सच ना अस्तित्वच ना तो कितेंच न्हय जाल्लो मनीस आनी तसलो मनीस ग्रेस्त मनशाच्या घरा भायर आसा आनी उपरांत आमी पळयता दृश्य बदलता दोन दृश्यां जालीं पयलें ग्रेस्त मनशाचें उपरांत त्या दुबळ्या भिकाराचें पूण आतां दृश्य बदलता आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तो भिकारी मेलो आनी मेल्ल्या उपरांत देवदूतांनी ताका सर्गी उबान घेतलो आनी अब्राहमा सांगाता ताका बसकेची माडावळ जाली पूण ग्रेस्त मनीस कितें जालो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका पुरलो तितलेंच दुबळ्या लाजराक उबान मेलो आनी ग्रेस्त मनशाक पुरलो दृश्यांत बदलावण पयलें थ्रिलर पयलें गोटू हांगासर उडावपा जाला त्या मनशा तें कितें घडलें म्हणलें ताजे उपरांत कितें जाता आतां तो ग्रेस्त मनीस ताजे दोळे उबारून पळयता संवसारी आसतना ताणें दोळे उक्ते करून पळयले जाल्यार ताज्या घरा लागसार आशिल्लो तो दुबळो मनीस तो लाजर ताका दिसता आशिल्लो ताणें दोळे उक्ते करून पळोवंक नात पूण आतां ताजे दोळे उबारून पळयता थंयसर कोण दिसता अब्राहम आनी
तो दुबळो भिकारी लाजर थंयसर आसा ताजे दोळे उक्ते जाले उपरांत आमी पळयता तो उलयता अब्राहमा लागीं उलयता संवसार जियेत आसतना लाजरा लागीं उलोवंक ताका अवकाश आसले तो उलयनातलो तो उलोवंकच ना लाजर आसा म्हणलें ताका कळीत नातलें पूण आतां अब्राहमा लागीं उलयता कित्याक 2 मागणी आसात ताजी 2 विनवणी आसात आनी ताका आयकता अब्राहम कितें सांगता तें ताका आयकता संवसार जियेत आसतना लाजराचें रुदान ताका आयकोंक नातलें पूण आतां ताका आयकता कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तो पाताळी वळवळो नासा आनी ह्याच खातीर तो कश्टांत आसतना ताजे दोळे उगडटात उलोवची सकत तो जोडटा आनी ताजे कानी ताका सारके आयकतात कित्याक लाजर सूख बगून आसा आनी तो आतां हांगासर रोडोन आसा ह्या दुकान तो आसा आनी ताज्यो 2 विनवण्यो आसात कसल्यो विनवण्यो पयले त्या वळवळ्या मदें तो आसतना ताजे जिबेक थंडाय दिवचे खातीर लाजराचें बोट उदकान बुडोवन आपणाक एक तंबो उदक तो मागता हाजो अर्थ कितें थंयसर तो वळवळोन आसा ताजे वळवळे 2 रितींनी आसत पयले वळवळे त्या पाताळी आसचे ते कश्टांचे वळवळे दुसरे वळवळे म्हज्या घरा मुखार पडून आसलो भिकारी आतां इतले व्हडले स्थानमान जोडूंक सकले म्हणले वळवळे ताका आनीक चड कश्टार घालतात तरी तो ताचे लागीं उदक मागता तो घाई जाल्लो व्यक्ती थंयसर पडोन आसलो व्यक्ती आनी आतां तसल्या व्यक्ती तावन हो ग्रेस्त मनीस उदक मागता दुसरें ताज्या भावांक शिक्षेत हांव माफी जोडचे खातीर लाजारान थंयसर वचून पुनर्जीवन जावन थंयसर वचून तांकां बचावेदी जे म्हण तो विनाती करता 2 विनवण्यो हांव कशें हांगासर पावलां आतां म्हजे 5 भाव आसात तांणी तरी बचाव जायचे भौशा तेय त्याच वर्गाचे तसलेच ग्रेस मनीस दुबळ्यांचो हुस्को नातले कश्टां जाल्या विशीं कितेंच पडोंक नातले व्यक्ती आतां सवाल ह्या ग्रेस्त मनशान कसली चूक केली ताणें कितें केलें कितेंच करूंक ना ताजी चूक तीच ताणें कितेंच करूंक ना त्या लाजराक ताणें कितेंच करूंक ना म्हणलीच ताजी चूक हाजो अर्थ कितें ताणें लाजराक जायतें करयेतें आसलें कितें सकट करयेतें आसलें ताका कवच्याक उंडो देवी येतो सुण्या बरी ह्या सुण्यानी कवचे उंडो ताणें कवची गरज नातली ताका कुमक करयेतें ताजे कश्ट आयकयेतें ताजे गायी गूण जावचे खातीर ताका वखदां भाशे करयेती हें सकट ताणें करूंक ना देखून ताणें कितें करी जें आसलें ताजी जबाबदारी कितें आसली ती पाळूंक ना देखून ताणें पातक आदारलें आमी म्हणटा सिन ऑफ ओमिशन सोडण्याचें पातक बरें करूंक आसलो संदर्भ ताणें उगडायलो ताणें लाजराक कश्टिल्लें ना ताणें लाजराक ताच्या घरा मुखलो धांवडायल्लो ना ताणें लाजराक ते उंडे कुडके विंचून खाताना आडयल्लें ना बागार कितें बरें करयेतें आसलें तें ताणें करूंक ना ताका ताणें कुमक केली ना दुसरें देवाचें उतर ताणें पाळलें ना लेवीशास्त्र ग्रंथाध्याय 15 थंयसर आमी पळयता दुबळ्यांतय आमकां अशी जबाबदारी कसली म्हणलें देव थंयसर स्पश्ट करता पूण आतां ह्या मनशान ग्रेस्त मनशान ताजी ग्रेस्त काय दुबळ्यां खातीर कशें वापरयत म्हणलें जाणा जावंक तो सलवालो तिसरें ह्या संवसारा उपरांत एक जिवीत आसा म्हणलें ताका विसरून गेल्लें थंयसर पावल्ल्या उपरांत पाताळी पावल्ल्या उपरांत ताका समजलें हांवें अशें करचें आसलें आनी निमाणें तो मनीस स्वार्थी जालो ताणें आपणा विशयांत मात्र चिंतलें ह्या लाजराचेर दया दीस सयत तांणी घाली ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत मातेवाचो अंजेल अध्याय 25 थंयसर आमी पळयता बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकडेक आपल्या दाव्याक कशें देव सर्व परजांची जर्ती करता म्हणून आनी जेजू कितें म्हणटा जर्ती खंयच्या आदाराचेर जातली म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून ल्हाना भावा भयणीक तुवें कुमक केली तर म्हाकाच तुवें कुमक केली दुकान तूं म्हजी बेसांवां जोडटलोय सर्गींचें इनाम तूं जोडटलोय आमची जर्ती ह्या संगतीचेर जातली जेजू संवसारीक ग्रेस्तकायेक विरोध न्ही हें आमी स्पश्ट समजूंक जाय तर ग्रेस्त जावंकच ना गे ग्रेस्तकाय जोडूंकच ना गे देवान सगळें आमकांच दिलां संवसारार सगळी ग्रेस्तकाय आमकां दिल्या पूण हाजो अर्थ कितें ग्रेस्तकाय जोडचें चुकीचें न्ही पूण ती ग्रेस्तकाय आमी कशी वापरता म्हणलें तें आमी समजूंक जाय त्याच खातीर जेजून ही वपार सांगली ही वपार सांगच्या लुकाचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 16 तावन उपरांतली वाक्य आमी पळयता ताज्या पयले 2 वपारी जेजून सांगले आसात एक वेचीक पुताची वपार लूक 15 आनी उपरांत लूक 16 अध्याय 16 आनी वाक्य 1 तावन आमी पळयता थंयसरी आनी तिच्या कारबाऱ्या विशयांत थंयसर उल्लेख केला वेचीक पूत जावं आनी तिचो कारबारी जावं तांणी ग्रेस्तकाय जोडूंक प्रयत्न केलें पूण होगडायलें
तांणी प्रामाणीक जावन जियोंक प्रयत्न करूंक ना देखून असले ग्रेस्त काय फायद्याची न्ही ग्रेस्त काय आमचें सर्वस्व न्ही आनी ग्रेस्त काय जर तर म्हाका आनी तुमकां देवातावन पयस व्हरता जाल्यार तसले ग्रेस्त काय आसूनी फायदो ना म्हण आमी समजा अशें करूंक जेजून येवपार सांगिल्ली आसा तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान म्हाका आनी तुमकां जायतीं बेसांवां दिल्यात जायती ग्रेस्त काय वेगवेगळ्या रितीची आसूंक पुरो दंडिरवे वस्तू हें सकट देवान आमकां दिल्लें आसा ह्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय आनी अशे वेळार ही ग्रेस्त काय ही बेसांवां आमी हेरां सवे वांटून घेवंक आसात म्हणलें आमकां उडासांत आसूंक फावो ह्या प्राचीत काळार आमी दान धर्म करता हाजो शेवट होचो एकामेकाक कुमोग करची आनी कितें आमचे लागीं आसा तें आमी हेरां सवे वांटून घेवचें आमी देवातावनूच शिकचें देवानच सगळें आमचे लागीं वांटून घेतलां जर देवान हो संवसार आनी हातूंतलें सर्व आमकां दिवंक नातलें जाल्यार आमी रिते येवन रिते फाटी वेते आसले आमच्या हातांत कितेंच आसचें नासलें पूण आज देवान सगळें वांटून घेतलां देखून आमचे लागीं तें आसा दुसरें देवान ताज्या पुताकच आमच्या समें वांटून घेतला ज्या प्राचीत काळार आमी तेंच नियाळता सगळ्या ताज्या पुताकच ताणें वांटून घेतलां तर देव आमचें तें इतलो उदारी तर आमी कित्याक सुराती जावचें आमी वांटून घेवंक शिकोवंक आसा दुसरें पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी दुबळ्यां खातीर जायतें मागता ताच्या बदलाक आमी तांकां कुमोग केल्यार देव आमचे मारिफात तांचें मागणें आयकता हाजो अर्थ कितें आमी मागोवंक जायतें मागयेत दुबळ्यांक बाबार ताच्या प्रार्थना वेळार मागयेत दुबळ्यांक तें मेळाशें कर हें मेळाशें कर पूण दिवचें कोणें देवान सकल देवान येवन दिवंक जायना हांवें आनी तुमचें दिवंक हांवें आनी तुमी दिवंक जाय हेरां तें आमकां अशी जबाबदारी कसली म्हणल्यार आमी समजाल्ले बगार आमी हेरां तें दयाळ दिसनातले व्यक्ती जावंक पावतले हांव देखून हेरांचे कश्ट आमी समजून कुमोग करचे व्यक्ती जावया आमचे स्वार्थ इल्लेशें आमी बगलेक दवरया आमी हर एकली स्वार्थी ल्हान भुरग्यांची मूठ तुमी पळया ती मूठ सोडिनात ल्हान भुरगीं ल्हान बाळशी आसल्यार तुमी पळया मूठ सोडिनात थोडीं मरता पर्यंत ती मूठ सोडिनात आमी इल्लेशें आमचें मूठ उक्ती करूंक शिकया आनी आमचे स्वार्थ सांडून हेरां विशयां ती आमी इल्लेशें बरें म्हूण दाखोवया आनी निमाणें आमी सगळो संवसार जिखून जर क्रिस्ताक सोगडायलो तर आमचें जिवीत व्यर्थ त्या मनशान सगळी ग्रेस्त काय दिसान दीस फेस्तां मारूंक सक्कट जोडलें पूण निमाणें ताका सर्गींचें नाम सुकोवन गेलें अब्राहमा सांगता रावचे बागतांनी होगडायलें आनी तो कश्टालो वळवळ्यांक तो बली जालो पूण लाजर कितेंच नासतना सगळें जोडूंक शकलो आज आमी भिकारी जायचे म्हणलो अर्थ न्ही आमी कितेंच नातले व्यक्ती जायचे म्हणलो अर्थ न्ही बगार जें कितें आमचे लागीं आसा तें हेरां सवें थोड्या मापान तरी वांटून घेवचें मारिफात देवाची बेसांवां जोडूंक आमकां आपोवणें आसा सांगलो रेस आमचो मोगाचो पात्रोन दुर्बळ्यांतय तो कितलें बरें म्हूण दाखयता म्हणलें आमी जाणाव पवित्र सभा दुबळ्यांची म्हणलें वळखून घेवन दुबळ्यांक ताणें कुमोग केली आनी त्याच खातीर ताका सर्गींचो कुरो आनी भाग्यवंतपणाचें देणें फावो जाल्लें आसा ताका आमी आज हांगासर मान करता आसतना ताच्या प्रेरणान आनी देखीन आमी हेरांतय उदारी जावच्या गरज असलो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आसा आमचो मोवाळ बाग आनी तो आमचें तें उदार जें कितें आमकां गरज आसा तें सगळें तो फावो करता तर ताच्या मोगाचेर आमी पातये येवन आमच्या सर गरजां पासत ताचे लागीं मागया बापा तुजी पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी दुबळ्यांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कुरपेन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी बरो फुडार सोदच्या तांच्या प्रयत्नांत तांकां फळां बरीत कर तांणी ह्या प्राचीत काळार तुजो मोग अनुभव करूंक तांकां तुजे कुरपेन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींनी जिणयेंत निराशी जायनासतना बगार तांच्या कश्टांद्वारी जेजूच्या मिसावांत ती वांटेली जातात म्हणलो अखंड भावार्थ तांकां दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आमी आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूचे खरे पटलावदार जावन हेरांक बरी देख दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक ह्या सालोरेसाच्या बाजिलिकाक भावार्थान येवच्या सर्व भक्तिकांचेर तुजी धराळ आशिर्वादां घाल
बसिलिकाच्या योजनांचेर जबाबदारी काणगेल्ल्या रेक्टर बापांचेर सहाय्यक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थभरीत प्रवचन दिवच्या सर्व याजकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर मावून रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. पडलेल्या आर्थीक परिगते वरवीं जायते आमचे कुटुंबाचे सांदे सारकें काम नासतना निरुद्योगा वरवीं कश्टून आसात. बरें काम तांकां लाभचें पासत आमी मागया. ह्या पवित्र तळार हातीन घेतलेलीं सर्व अभिवृद्धीचीं कामां बऱ्यान जावच्याक, सर्व अडकळ्यो आनी अनवारां पयस वेवच्याक सालोरेसाच्या मजतीन देवाची आशिर्वादां हांगासर फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुजे हुजीर दवरलेली ही सर्व खालती मागणी दयेन आयक. दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणलें वळखून घेवन तुजे बरी आमी दयाळ जावच्याक तूं आमकां कृपा आनी आदार लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवांसो वायंदा कांसो बापा दिना तुका बदलून देणे दी तूं ग्रासत्म्यासो जिवीत लाभय म्हाका. हुंडो बदलून दिताय आत्मी पोशण, वायन बदलून दिताय अमृत पिवण. आशीर्वादून म्हजें सालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या दबांक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितेच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमिनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशी आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, होन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, होन सर्गी तुका जय जय. होन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचें झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good, pergo too young. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. Jesu मेलो, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्व सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत तुजे ती सपती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक आसपडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगासून एकट असो गुरसावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकुत. देवाचे शेळये तू
संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यांत तीन सुभागी सोम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली कालीस मोची सोमिया गायला तुझी महिमा गोड अत्रेका राखता तुझ्या येण्या कालीस मोची सोमिया गायला तुझी महिमा मुक्ती दुरुंदार दुर्बोळे बिडार या तुझ्या तया तर ये सोमिया ऐको सोदाळो दीस दांकाल तू म्हाका दैविका दार तुजो तर ये सोमिया ऐको सोदाळो दीस दांकाल तू म्हाका दैविका दार तुजो Santo Somia, Ergadita, Kal Santo Ailai, Rupan Hugyacha, Mas तुझे केले, रगत तुझे सेवले, सर्गीचे जीवी जोडिले, दुर्बोळे हे बिडार चला हातारावले पावुरता उपकार चालोय देखून होता अज्ञात मोच्या नवो जीव दिताय रूपुण्याचे तो घेऊन आयलाय काल सांगता सोम्या वर्गादिता काल सांगतो आयलाय रूपान होंड्याच्या मास तुझे खेले रगत तुझे सेवले सर्गींचे जीवी जोडिले जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रतिमोगाच्या जेवणावरवी भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजापरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन प्रधान याजक जावन आईचे मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादीक बाप रॉयसन फेर्नांडीस उसवाड पत्राचे संपादक तांकां तुमचे नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार नोवेनाच्या बुकान पान संको 56 वंदन
Salorezak magne. E seitevon martira saloresa. Terna praeres bavartakatir. Kadin kosusun chudilya. Aikamche kalte magne. Vatia patyani nami tuje sarshi ailyam. Jiva pavartir tirbarvasu. देवासो आणि आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोंडी आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते भरसड अशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशीं कर दोबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टां अनवरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावरत्यांक आनी बावरतांत शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडयेंतमेच्या सरकर्सांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन शेकी बावार्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव शिणी जिवन बाकी मरण मरून सर्गा तुजे संगता ससनांक देवा होगळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार Saloresa martiram apostut venatikar. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया ये सर पदवेदार देवा भाग्यवंत लॉरेसन आपल्या वळवळांचे उजेशीर सयत वर्ष तुवें केले आमच्या उगणाची केण आमी पालवेशे कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे सौम्याची नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सौम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजे भोग तुजे सरशीन पावोवन दी सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मतीशांनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतेचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सलोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली त्या दुस्काय तांची जावन दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यानी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवता जावन जियोवची आनी तुका महिमा दिवची बाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन सर पदवेदा देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो आमेन ह्या पवित्र तळार हाती घेतली सर अभिवृद्धीची कामां आनी तेच्यानी अडकळाच्या सक्तेतावन जैत जोडून कामां बेगीन सुपोवंता पावोंक सालोरसाच्या मजतीन देवाची ससय मागून आमी सांगाता सांगया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सगळें फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. Patron Santa Loresa, बुरबोशा तू आमच्या, तुझेशी दाबून येता भक्तीन वंदिता, घर सांता दार तू सुदी म्हण परता, क्रिस्ताचे सुख तू साक्षी जालोय, दुबळ्यान सुमोग करून जीवर पेलोय, रक्तासाक स्फुरो सोडूंक पावलोय, कोवी सभेन ता समार जालोय. पात्रोन सांता लोरेसा, बुरबोशा तू आमच्या, तुझेशी दावून येता भक्तीन वंदिता, गरजा दादार तू सुदी म्हण परता. मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार मोरी, आशीर्वादी आमकां. भगवान कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.